तासो आसरो जालोय मोगांची तुवे आदेश दिलोय सगळे सृष्टीच्या येरसणारा सर्व आमचे तुका अर्पिता सगळे सृष्टीच्या येरसणारा सर्व आमचे तुका अर्पिता तुझो मोग आमी नियाळटा तुझे कुशेक आमी काळजाता सगळे सृष्टीच्या येरसणारा सर्व आमचे तुका अर्पिता आयच्या आमच्या ह्या कार्याक मानाचे सैरे जावन आमचे सांगता आसात मानादीक दोतोर लिओ डिसोजा एसचे मनगडे विज्ञानी तशेंच याजकबा आयच्या कार्याचे अध्यक्ष आमच्या कॉलेजीचे आमच्या संस्थेचे रेक्टर मानादीक बाब मेल्विन पिंटो एसचे आमच्या कॉलेजीचे प्रांशुपाल मानादीक दोतोर प्रवीण मार्टिस एसचे कॉलेजीचे रजिस्ट्रार दोतोर ऑल्विन देसा आता विनंती करता आमच्या कोंकणी विभागाची मुख्यस्थीन श्रीमती फ्लोरा कॅस्टेलिनो हाणी आमच्या सैर्यांक वेदीक आपोवन हाडचे आता जमलेल्या समेस्तान स्वागत करच्याक मुखार येता श्रीमती फ्लोरा कॅस्टेलिनो सर्वांक देव बरी सांज मागता मोगचेनो एदुळसु एमसीन कळयल्ल्या प्रकार ओ दीस आम्हा सर्वांक अमर उडासान दवरचो जावन आसा आनी ह्या कार्याक हांवें जमलेल्या सर्वांक स्वागत पाठयलां म्हणून सांगूंक म्हाका एक व्हरतो अभिमान ह्या कार्याक सोबाय दोट्टी करून आमचे संगी आसात वॉकिंग सायंटिस्ट म्हणून नांव वाडलेले मनादीक बाब दोतोर लिओ डिसोजा जेसा तांकां सर्वांच्या नामी हांव ह्या कार्याक स्वागत पाठयतां तांच्या हाती सोलोन व्हरतलें हांव स अलोशियस विद्या संस्थेचे मुखेली मनादीक बाब मेल्विन पिंटो जेसा रेक्टर बाब हजर आसून आमकां सर्वांक उत्तेजीत जावन आसा तांकां काळजा मनांतल्यान हांव स्वागत पाठयतां अलोशियस कॉलेजीचे सुकाण हाती घेतलेले मनादीक बाब दोतोर प्रवीण मार्टिस जेसा ह्या कामांत व्यस्त आसल्यारय आमच्या मोगान आनी कोंकणीच्या अभिमानान हांगासर आसात तांकां जमलेल्या सर्वांच्या नामी हांव स्वागत पाठयतां अलोशियस कॉलेजीचे सुडसुडीत रुवारी आमचे मोगाचे रजिस्ट्रार दोतोर ऑल्विन देसा आमचे संगी आसात तांकांय माया मोगाचो स्वागत तशेंच कार्याचे केंद्र आकर्षण दोतोर लायन ऑस्टिन डिसोजा प्रभू शिकागो मनस्तीन गौरी आर मल्ल्या मंगळूर कुमारी एंजेलिन डिसोजा नित्यादर नगर तुमकां कोंकणी विभाग आनी संघाच्या तर्फेन गनासो आनी मनासो स्वागत पाठयता आमचे संगी आसात मानेस्त वॉल्टर नंदळिके डॉक्टर रोजविरा डिसोजा तशेंच सांगाता एंजेलिनाच्या मम्मी संगी तांची कुटुंबादारां एंजेलिनाच्या मोगाजी मनशां हांगासर आसात तशेंच ऑस्टिन बाबाचे अभिमानी मोगाजी तशेंच मानेस्तीन गौरी आर मल्ल्या तिची नात सगळे कुटुंब हांगासर हजर आसा तांकांय सगळ्यांक मोगान आनी गनान एकाच उतरान स्वागत म्हणटा तशेंच कोंकणी संघाचे अध्यक्षिणे आमच्या संघात आसात श्रीमती सेवरीन कुमारी दिव्या कुमारी रिशल तांकांय स्वागत मुख्य जावन आमच्या कोंकणी संघाचे विद्यार्थी ते आमकां अमूल्य रजा दिल्यारी मोगान ते हजर आसात
तांकां एक हांवें शाबासकी पाठोवंक जाय जे तुमकां ह्या कार्याक स्वागत. ह्या एका सभासलांत आमचे संगत हजर आसात एक विशिश्ट व्यक्तित्वाचे एक व्यक्ती म्हणी येत ते जावन आसात मानेस्तर अबूबकर, ते माजी अध्यक्ष NMPT, सशंत एंजलीन वावरकरच्या हायस्कुलाचे ट्रस्टी ते जावन आसात. तांकां घनासो आनी मानासो स्वागत आमी पाठयता. ಸರ್ ಅಬೂಬಕರ್ ತಮಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಜರಿದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚಂದಗಾಣಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ. ओके, आता मुखार येता आमी एक ल्हानशे फुलां दिवन स्वागत करचे एक विधी सोलोवन वचच्या खातीर हांव विनंती करता मनादीक बाब मेल्विन पिंटो रेक्टर तांणी वेदीर आशिल्ल्या सर्वांक फुलां दिवन स्वागत करच्या. तशेंच फादर तुमी मनादीक बाब लिओ डिसोजा तावन तुमी तुमचो फुलांचो मान काडण्याची तुमचे लागीं विनंती. ತಶೆನ್ಸ್ ಹಾಂ ವಿನಂತಿ ಕರ್ತಾ ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಸರ್, ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬರೋದು. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಂದ ಒಂದು ಹೂವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. वॉल्टर सर, तुम्ही येऊचे प्रिन्सिपल आता फुलां दिवची न्ही, घेवची. तशेंच संदीप मालानी जे फिल्म आमच्या संगात एक प्रदर्शीत जावचे आसा तांकां एक घनासो स्वागत ज्या प्रिन्सिपलाक. आमच्या आर्ट्स विभागाची मुख्यस्थीन डीन डॉक्टर रोजविरा डिसोजा, तुमकां ह्या कार्याक फुलांचो स्वागत. वेदीर आशिल्ल्या सर्वांक स्वागत पाठोवन देव बरें करून म्हणून म्हजी एक ल्हानशी स्वागताची उतरां हांगासर आखेर करता. समेस्तांक स्वागत केल्या मॅम, तुमकांय माया मोगाचो स्वागत. आता वेळ आयला कोंकणी साहित्यांत महान साधन केल्ल्या साधकांक मानकन तांकां बरें मागसो. पयलें आमी सन्मान करूंक आशेता डॉक्टर ऑस्टिन प्रभू हांकां. विनंती करता तांणी मुखार येवन मानाची बसका स्विकार करची. डॉक्टर ऑस्टिन प्रभूची वळख आमकां सर्वांकी आसा, तरी तांच्या विशयान चडीत परिचय दिवन तांकां बरें मागूंक आतां मुखार येतात दायची वर्ल्ड मिडिया प्रायवेट लिमिटेड हाचे संस्थापक तशेंच निर्देशक श्री वॉल्टर नंदळीके. वेदीचेर आसच्या येजाक बापां आनी आमचे मोगाचे मित्र आसात आनी मॅडम आसा हांगासर. तशेंच आज आयच्या कार्यक्रमाक आयिल्ल्या सर कोंकणी मोगींक तुमकां बरी सांज देता. सांज ऑस्टिन डिसोजाची वळख करची सोमा आनी हिमालय पर्वताक वयर सोडची सोमा. कित्याक म्हळ्यार ताजे विशयान उलयल्यार एक दीस एक रात मागीर एक अर्दो दीस जाय पडत. आनी ताणें कितें प्रसाधन केलां तें आमकां हांगा आसल्या सगळ्यांक गोत आसा. जर तर हांव तें वन बाय वन सांगूंक गेलो जाल्यार तें कंडी जावन बोरींग, म्हळ्यार काय जालें वो सांगिल्लें सांगता आमकां पुरो गोत्ता हाचे विशयान. हाचे हणे बरोबर गोत्तू नासलो कोण आसा म्हणटा ते आतां परत्यान एक फॉर्मेलिटी सांगूंक गेल्यार ते बारीक कश्ट. पूण आमकां अभिमान आज. पयल्या सुवातेर हांव अभिनंदन पटयतां आमच्या काळजाक लागशिल्लो संस्थो भोवशा आमच्या अखंड क्रिस्तांव समुदायाक आज आमी धैर्यान आनी व्हडल्या गौरवान संवसाराच्या खंयच्यान गेल्यार आमकां वळखुवचें मंगळुरांतलो एक अप्रोच संस्थो तो आसा लुईस कॉलेज. आनी जर तर ह्या संस्थेंत हांव कोणायकी एक सन्मान मेळटा जाल्यार तो एक प्रामाणीक प्रयत्न म्हणून सांगता. ते प्रामाणीक प्रयत्न आनी ते कोण डिजर्व आसा कोण फावो आसा तांकां मात्र मेळटा. आनी हांगासर खंयची वशील आयसल ना, प्लीज करची गजाल ना, कित्याक म्हळ्यार हांचें फावंडेशन तितलें स्ट्रॉंग आसा. देखून ऑस्टिन
ऑस्टिन बाबाक पोर गेले त्या म्हयन्यात 10 तारखेक आयिल्ल्या उपरांत अजून पर्यंत ताका तुका कितले सन्मान मेळ्ळ्यात म्हणून. पूण हांव खंयी वचूं ना, हांगा एकच कडेन आयलो कित्याक म्हळ्यार तितले एका कित्याक म्हळ्यार एक डिजर्व तितलो फावो तो सन्मान आज ताका दिवंक ह्या संस्थेन चिंतलां. देखून पयले सुवातेर तांकां अभिनंदन पठयता. ल्हान तावन एक कोंकणी प्रेमी जावन भायल्या संवसाराक एक टैलर असो पूत जावन आनी एक बरो लेखक जावन, बरो उलोवपी जावन, बरो मुखेली जावन ताणें दिल्ली सभा आमकां समेस्तार करता आसा. एकाच वेळार 4 पत्रांचो संपादक जावन ताणें वावरूय केला, मारूय केल्यात. कोर्ट कचेरी नासला. फाल्यांत कोर्टाक येवचें म्हणल्या खातीर कितले जाण वयर गेल्यात की गुत्तू ना म्हाका. पूण वयर पडले वचून आसात तें कोत्ता म्हाका. पूण US गेल्ल्या उपरांत ताची थान ती मुखेलपणाची कोंकणी भाशेची थान केदी दिसपाक ना. जेन्ना 2021 दहीची dubai.com म्हणून दहीची वर्ल्ड हांवें सुरवात केल्ल्या वेळार जायते कमेंट्स बरयतलो मनीस. त्या वेळार तुमकां कोत्ता आसा त्या वेळार वायफाय नासलें, डायल अप इंटरनेट हांवें वेबसायट सुरवात करतना. आनी त्या वेळार कितले जाण एनकरेज केल्लें की ते म्हाका मात्र कोत्ता आसा कित्याक म्हळ्यार तो कोंकणीचो तितलो तानेली जावन आशिल्लो. आनी त्या वेळार म्हाकाय एक वरती खुशी कित्याक म्हळ्यार वेबसायट सुरू जाल्ल्या उपरांत ताजें कनेक्शन गांवांत कितें चुकल्लें तें परत्यान ताका मेळिल्लें आसा. आनी त्या खातीर 2001 हांव दुबायंत काम करनासतना एक सादारण काम आशिल्लें. तो व्हडलो म्हजे कडेन विचारले आसा तुवें केल्ल्या कामाक तुका म्हाका कितेंय दिजें म्हूण चिंतलां खालें जाय तुका म्हणून. हांवें सांगलें म्हाका लॅपटॉप जायचे. धीराक सांगिल्लें सांगून ईमेल धाडून 10 मिनटांनीच ताची कन्फर्मेशन आयली तुका $1,500 धाडल्या ते लॅपटॉप हाड घे म्हणून. म्हणजे जिनियेंत म्हाका म्हणलें वतलें की $1,500 खातीर आज हांव इतलें बुगार नाका तें म्हणी तुमी चिंतें नाकात. पूण त्या वेळार ताजें तें मोन म्हाका केदाळे विसरूंक जायना. ताजे उपरांत दायची वर्ल्ड ताजे इतल्याक वयर जावन आयिल्लें. पूण ताचें सदां लायन्स क्लबांत तो अध्यक्ष जावन ताजो काले म्हणटात दुसऱ्या हुद्द्यार तो आशिल्लो. 2 फावटी गव्हर्नर जाल्लो आसा. US डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर जाल्लो आशिल्लो. आनी एक फावटी वायस चान्सलर जाल्लो आसा लायन्स क्लबांत. व्हडलो हुद्दो तुमकां कोत्ता आसा जर तर लायन्सांत आसा. आनी आतां तो इंटरनॅशनल डायरेक्टर पोस्टाक कंटेस्ट करता आनी आमी ताका सगळें बरें मागया. कित्याक म्हळ्यार हांव चिंता तो एक बारी व्हडलो हुद्दो लायन्स क्लबाक. जर तर तो ताका मेळ्ळो जाल्यार आमच्या अखंड कोंकणी समुदायाक एक व्हरतो काले म्हणटात आपले गौरव म्हणून हांव सांगता. त्या मदें ताका डॉक्टरेट पदवी मेळटा. पूण कोंकणीची थान ताका निवना. पूण आज हांव चडीत ताज्या विशयान त्या विशयान उलयनासतना ताज्या 2-3 बऱ्या गुणां विशयान म्हाका आज सांगूंक जाय. हो संदर्भ आमकां केदाळे मेळना. ताच्या खालतेपणांतावन आमी जायते शिकता. हांव मात न्हय सगळे. ताच्या सोंसणीकायेंतावन आमी शिकता. ताचें तें डावन टू अर्थ नेचर आसा. आज तो म्हाका दिसता 72 year old. पूण ताच्या तोंडार ती हांसो, खुशी, समाधान, संतोष आनी एक सकारात्मक चिंता सोडल्यार दुसरें कितेंय हांव पळयल्लें ना. फाटल्या 6 वर्सांनी सुमार 3-4 फावटी तो गांवाक आयिल्ल्या वेळार आमच्याच घरा रावलो, आमच्या सांगात आसलो. 1-2-3 फावटी ताची पोतीने संवय आयिल्ली आसा. पूण ह्या मनशाक थोड्यांनी एक्सप्लॉयट करचें पडोन म्हाका सुद्दां राग येता. पूण ताका राग येना. ताका राग येना. फोर्स 2-3 दिसा पयले ताची एक बरी संवय की पाड संवय की गुत्तून आसलें पुरो फेसबुकार घालता तो. देखून हांगा थोडे आसले ताजे लागीं लागीं बसून बी येता. ताजे हातान कॅमेरा म्हणून वो खंयच्या केदार कसो खंय फोटो काडटा म्हणून सांगूंक जाय. देखून पोरू खंय हाका बरोबर सन्मान बरो जाल्लो असो एक मनीस खास मनीस फोन करून सिरियस जावन सांगता की तुका आजकाल मस्त गांवांत आयिल्ल्यान तूं मस्त सन्मानांनी बरो मेळोन आसात. हय मस्त डोनेशन दिलें आसता. मस्त दिलें आयकोण ना तुका मस्त सन्मान मेळटात म्हणून. तुमी चिंता ह्या मनशाक इतले एचीव गेल्ल्याक आनी डोनेशन दिवची गरज आहा की सन्मान करूंक. एक्चुअली आतां पयशे दिवचे, पयशे दिवन सन्मान करीचे. त्या पोजिशनार आसा आनी तो वो आसता मागीर संजय बाबा घेत राव म्हणून. म्हळ्यार आमचे मनीस आसात थोडे फावटी तितले आमी संसार म्हणून दिता. इतल्या एचिवमेंटाक आयल्यार ताका पयशे दिवन सन्मान करची गरज ना.
पोर ते ऐकले उपरांत तोही मध्ये मध्ये चिचूर जाता म्हणजे सांगता अशें सांगले साहेब काल करचे म्हणून काल गी पोर कोण ना आमच्या ऑफिसाक एक संस्थेचे आयले दोग तीग जण येवन म्हाका सांगा लागले आमच्या तुमच्या ऑफिसान ताका एक ल्हानशें म्हाका सन्मान करीचे म्हणून आजकाल आनी एक ट्रेंड सुरू जाला काल एक म्हळ्यार काल दोगां तिगांक बसोवचें फोटो काडचो व्हिडिओ करचो सन्मान करचो घालचो जालें ते सन्मान आतां पळय हांगा जाल्यार इतल्या अपुरबायचे कोंकणी मोगी आयल्या तर एक रियल सन्मान हांगा मेळटा हो गेलो सकयल ऑफिसाक वचून आमी तुमकां सन्मान करूंक आयला म्हणटा हो गेलो नाका साहेब म्हाका आतां पयले सांगतात पयशे दिवन सन्मान घेता म्हणून दयेकर म्हाका सन्मान नाका ना 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 आमी पयशे काणगे ना म्हणून सांगून सन्मान केलो आनी हाका बऱ्याक पडले ताणी एक अपील हाडले एक्चुअली ताणी एक अपील हाडले 10,000 स्पॉन्सरशीप ते तशें दोन गेल्यात पडले तेय उपकारा पडले ताका म्हळ्यार आज आमी कितें करता जाल्यार आमचे एक्सपेक्टेशन चड आसा आनी दुसरें हाची सिंप्लिसिटी आमी सगळ्यांक शिकाचे आदल्या फावटी 2019 कोरोनाच्या पयलें हो आनी हाची पतीन टेरी आयिल्ल्या वेळार ताका ताच्या खास सैऱ्या भितरांतल्यान जेवणाक आपयलें जेवणाक आपयलें केदाळा ब्रेस्तारा राती 8 वरार ये जेवण म्हळ्यार आमची कोडयालची एक स्टायल आसा ते टायमी सांगता तुका केदाळा ये म्हूण सांगना नाल्यार 8 वरार ये म्हणून थोडे फावटचे लेट गेल्या दार काडना थोडे फावटचे बेगीन गेल्या दार काडना ती गजाल दुसरी पूण हो बावडो इतलो बिजी आसलो चुकोन ब्रेस्तार 8 वरां वेच्या पळय बदलाक ही दोगांय बुधवार 8 वरां गेल्या बुधवार 8 वरांक वचून दार काडटाना ताणें सीदा सांगिल्लें हांव तर तुमकां फाल्यां आपयलें न्ही आज कितें आयिल्ल्यात म्हणून हो बावडो आयला पूण दुसरें कोणी जाल्यार वचना हो दुसरो एसी गेला नाही आसूंक पुरो तो मनीस तांचो ल्हानपण खायना बट सिन्सियरिटी आनी सिंप्लिसिटी पळया म्हळ्यार तितलो एक हंबल मनीस आनी एक फावटी आमगेर घरा सादारण सांजेर दनपारां जेवणाक आनी गेल्या पयले दिसारचे आमी जेवणाक येता येना दोगांय घोव बायलां हांकां एकलें खास मनीस अबुधाबीचो भारी व्हडलो काले पयशेवालो मनीस ताणें जेवणाक आपयलें जेवणाक आपयलें म्हणटा नाका पयलें हो 7:30 वरां सांगूंक सुरू वालटी हळे आज जेवणाक ना हां ओके हां फिल्मा काय रांदी नाका हां इधर चेपको लुकी आय एम नॉट देर टुडे ओके हां म्हाका ते इनवायट केला पुरा बरें गत्तार दोगांय गेला ताई 8 वरार गेले उलोवन 10:30 जाली जेवण बेर काडलें सांग फादर दिस इज द फॅक्ट आय एम नॉट कालें एक्झॅजरेटिंग 10:30 वरार तेरीक बाब ती इल्ली डायबिटीज पेशंट तिका खालें करचें म्हण कळना आनी हाका दाक्षिण चड जोर भूक लागता तिका ती अशें दोन पळयता ही ताजें दोन पळयता ते तांच्यान तूं उलोवन आसात आमचे कडेन अबुधाबी दितल्या हांगा इतल्या बँकात दितल्या थंय हांगा दितला हें दिलां म्हणून 10:45 जाताना जांबाय येवंक सुरू जालें हॅलो आळे बाबा आमी बैसरा हुंय घेता ती वसा ओके सेकंड दिलें व्हडले आमचे खोल मनीस आसात 10:45 उलोवन एक ग्लास उदक दिवन जेवी नासतना धाडला आनी 10:45 येताना आमकां हांगा अशें ताट्या बरें येयल्या ती दोगांय देवाचें दयेन आसलें जेवण आनी सुद्दां बरें करून ट्रीट केलें पूण ताच्या उपरांत मात्र एक खंय गेल्यार आमचे कडेन सांगून वचना हळे हांव जेवण येना म्हणना आतां खंय धैर्य ना आतां कोणे तुमी जेवणाक आपयले रे हाका धैर्य ना करेक्ट तुमी जेवण दितात म्हणून वा मेनू न्ही आनी एक ताच्या पयलीं आनी एक तुमी एक म्हाका सांगा तुमी सकाळीं एक कोणें आपयलें जाल्यार 7 वरार काले ब्रेकफास्टाक वय म्हणून दनपाराक आपयलें जाल्यार जेवण ताका सांगूंक आगी एक जेवण सांजेर हाका सांजेर 8:30 वरांक आपयलो एका फॅमिलीन तेंय खंय ते कुर्शे करताना भितर म्हाका खंय भायर वचोन घालें सोडूंक जावना हांव रिक्षा घेवन गेलें दोगांय घोव बायलां हांव एज युजल वो सांगून गेला जेवणा आनी आपल्याला मस्त वताय गेल्यात आनी मस्त म्हळ्यार दिसा 3 बुडचे फोन करतात येत म्हणून गेला 8:30 गेल्ल्या काका काल एक ग्लास च्या घेवन धाडल्या हांव हें पुरो कित्याक सांगता न्ही म्हळ्यार असलो मनीस तितल्या समाधानेचो तितल्या सिंप्लिसिटीचो तितलो हंबल मनीस हांवें सत्य सांगता म्हज्या जिणेंत पळोवना हांव मनीस जाल्लो जाल्यार हांव म्हजे खंय वचनालो ताजे उपरांत म्हळ्यार ताका कांय उणें आसा म्हणून न्ही तो ताजें काळीज कितलें उदार आसा म्हणून म्हाका गोत आसा ताजें म्हळ्यार विशाल काळीज तो ताज्या बोल्सांत कितें आसा एक पयसो दवरना
येताना तिथले डॉलर हाडून येता फाटी येताना कांय दिसना बोळसान म्हळ्यार मेळ्ळ्यान दिवन येता तितल्या उदार मनशाचो मनाचो एक मनीस तितले हंबल नेचर आणि तितलो सिंपल मनीस आज ह्या स्थितीर आसा ह्या एका वर्त्या हुद्द्यार आसा वर्त्या स्थानार आसा आमच्या अखंड कोंकणी समुदायाक आमच्या कोंकणी भाशेक निजायकी वर्तो गौरव हांवें ताचें एग्जाम्पल दिलें इतल्याच खातीर की ताचे तावन आमी शिकचें जायतें आसा ती सोंसणीकाय जावन दी या ताचे ते बरे गुण आनी आज त्या पोजिशनार पावल्यार ताका कसलेंय गत ना कितले की प्रोग्रामाक गेल्ल्या वेळार ताका ते फाटीं बसयल्ले आसा तो क्यार करना पूण ताजे तितले एचीव केल्ले दुसरे कोणी मनीस म्हणी गांवाक आयल्या तो दोन बॉडी गार्ड म्हणून उरताले कित्याक म्हळ्यार ताका ती कॅपॅसिटी आसा पूण ताका ती गरज ना अशें म्हणटाना परत एक फावटी हांव ऑस्टीन बाबाक ह्या दिल्ल्या सन्मानाक परत अभिनंदन पटयतां ताच्या मुखल्या जिणेक हांव बरें मागतां हांव इतलेंच आशेतां की ताचे मुखले सडीत दीस ते गांवांत ताणें करसूचे बरी जावं दी कित्याक म्हळ्यार तितले मोग ताका ह्या गांवांत लोक दिता हर एक दिसा म्हणल्यार बरी ताका आपयता एकले दोगांनी कोणी घरा आपोवन अशें दडलां जावंक बरो पूण सगळे तशें करनात सगळे तशें करनात वर्तो मोग आनी अभिमान ताजेर दाखयल्लो आसा ताजे तावन आनीकी मस्तू बरें काम जावंक आसा देव ताका बरी भलायकी आनी लांब आवड फावो करून दी म्हणून हांव आशेतां आनी हें म्हाका दिल्ली जबाबदारी ताजी वळख कर दिवची ताजी वळख अचाकी वर्ती आसा पूण म्हाका परत सांगूंक जायना पूण तुमच्या परमिशनान एक उतार हांव सांगता आमचें भुरगें आंजलीन हांगा आसा बहुशा 2018 त्या ऑडिटोरियमान दिसता एक कोंकणी कार्यक्रम जाल्ले आसा आनी म्हाका गेस्ट जावन आपयल्ले आनी तवळ ते एमसी आसले हांगा ताची ती सुडाल कोंकणी आनी उलोवची शैली पळोवन आमच्या दैजी वर्ल्डाचेर 9-10 वरां पर्यंत कोंकणी कार्यक्रम आसताले हांवें सांगलें तुजें नांव घालें नंबर दी तुका हांव दैजी वर्ल्ड टीव्हीक आपयता म्हणून त्या वेळार ताजे नंबर काणून आमच्या भुरग्यांक सांगून ताका आपयल्लें आसा आनी ताजे उपरांत ताणें म्हाका निराशी करूं ना जायत्या कोंकणी प्रोग्रामां दैजी वर्ल्ड टीव्हीचेर ताणें दिवन ते यशस्वी जाल्ले आसा त्या वेळार हांव प्रोग्राम पाटी जावन येताना ताजो पप्पा म्हाका मेळिल्लो आतां कॅमेरा आशिल्लो तो फोटो काडनाशिल्लो म्हळ्यार भुरग्याक तितले एनकरेज करतलो म्हणलो हांव आंजलीनाचो पप्पा अनिल हांवें सांगलें बरें भुरगें मस्त हुशार आसा ताका एनकरेज करया म्हणून टीव्हीर आपयल्लें आसा पूण कोविडाचेर बारी एक यंग एजीर तो आमकां सांडून गेलो पूण ते देवाची खुशी तो पयलें गेला मागीर आमकां वचोंक आसा केदाळा कितें आमकां कळना पूण आज म्हाका अभिमान कित्याक म्हळ्यार त्या भुरग्याचो एक कवितेचो भूक येता अशें म्हाका व्हरतो अभिमान जालो ते एमसी क्षेत्रांत जावं दी या ताच्या टीव्हीच्यान जावं दी खंयच्यानी हर एकांती ते मस्तू मुखार अशें गेले मे बी 1-1.5 वर्सांनी ते इल्ले लो प्रोफायल आसलें ते आमकां समजता पूण अंजलीन मुखल्या दिसांनी तुका बरें भविश्य आसा बारीक खुशी जाली कोंकणीन एक कविता बरोवन आज तुज्या डॅडीक तुवें काले म्हणटा एक बरो ट्रिब्यूट तुवें आज दिलाय आज तो खंय आसल्यार मस्त खुशी आसता आसलो देखून तुकाय हांव अभिनंदन पटयता आनी आय एम व्हेरी हॅपी तूं एक एलोशियसाचें प्रॉडक्ट म्हणून सांगूंक व्हरतो अभिमान करता आनी जे हांगासर व्हडले व्हडले मनीस आसात तिच्या सांगता आनी एक आमची मॅडम आसा नायक ती गौरी बाई तिकाय हांव बरें मागता ह्या संदर्भार एवॉर्ड मेळ्ळ्या संदर्भार अभिनंदन पटयता आनी आमचें तुमचें सगळ्यांचें बरें जावं आनी कोंकणीचो बावटो आनीकी वयर उबो दी म्हणून सांगून म्हजी 2 उतरां करता देव बरें करूं बरें करूं सर तर आता विनंती करता मनाधीक दोतोर लिओ डिसोजा तुमी मुखार सरचे आनी डॉक्टर ऑस्टीन प्रभू हांकां आंतरराष्ट्रीय कोंकणी साहित्य कला जिवामान साधक बिरुद दिवन सन्मान करचो वेदिराच्या सैर्यांनी सांगात दिवचो
देव बरें करूं फादर. आतां ऑस्टिन बाब तुम्ही आपली काळजा मनाची बगनां आमच्या मुखार वांटून घेवची. देव बरें करूं. तशेंच वेदीर आशिल्ल्या महान मनशांक आनी आमच्या संगता आपली बसका स्विकार करना आशिल्ल्या सर्व मोगाळ प्रेक्षकांक हांव म्हणजे धन्यवाद अर्पिता. आज सकाळीं हांवें वाळटी बाबाक $5,000 दिवन विदेशांत बरें उलय म्हणलें. पूण ताका विसर पडली. तो दुसऱ्यांच उलोवन गेलो. ना ते बेश्टे म्हणलें. आज म्हाका उतरांच येना कित्याक म्हळ्यार हो एक उंचलो संस्थो म्हाका एक मान दिता तें पळयतना काळजांत ते आनंद भोगता. हांवें कोंकणीक केल्लें चिल्लर काम तरी पूण तुमी म्हाका हो व्हरतो मान दितात. तुमकां सर्वांक देव बरें करूं. आमची कोंकणी भास वाडत जाल्यार आमी कोंकण्यांनी सांगता मेळोवन वावर करूंक जाय. केदाळे सांगचें आसा कोंकणी भाशेक जात ना, कात ना, धर्म ना, देव ना. कित्याक कोंकणी उलयतात गांवडी सारस्वत भाव भयणी, क्रिस्तांव भाव भयणी, नवायत भाव भयणी आनी सबार. अशें म्हणटना आमी सांगता वावर करचोच निजायकी गरजेचो. आमी एक विंगड पंगड बांदून बांयतल्या माणक्या वरी आमचे इतल्याकच वावर करून रावल्यार आमच्या कोंकणीची उदरगत जायत म्हणून म्हाका भोगना. देखून तुमी सांगता मेळोंक जाय. तुमची जात कितेंय आसूं, तुमचो देव कोणीय आसूं, कोंकणीचो वावर करतना, कोंकणी मातयेची साकरी करतना आमी सांगता मेळया. कित्याक आमची सर्वांची भास कोंकणी. त्या आतां सुकून गेल्ल्या सारस्वती न्हंयत आमची पिळगी सकयल देंवन आयली आनी येता येता आपलो वेस बदलून ह्या हेराच्या मार्गावन आपलो धन बदलून मुखार सरली. पूण आमी सर्वां एकाच कुटुंबांतली कोंकणी उलोवपी. हांव म्हणजे इतलेंच तुमी भाव भयणींनी सांगता मेळोन कोंकणीचो वावर करचो आनी कोंकणी मायेक गिरेस्त करचें. इतलें आयकल्ल्या तुमकां सर्वांक देव बरें करूं. देव बरें करूं ऑस्टिन बाब. आमच्या सांगता ह्या कार्याक हजर आसात श्री जेम्स मेंडोन्सा, श्री प्रवीण टावरो, श्री डायन डिसोजा, डॉक्टर एडमंड फ्रँक. तुमचे हजरपण आमी मानून घेता. तुमकां बरें मागता. आज आमी सन्मान करूंक वेची दुसरी व्यक्ती जावन आसा मानेस्तेन गौरी आर मल्ल्या. कोंकणी शेतांत तांणी दिल्ल्या सेवेक मानून सा लुईस कॉलेज तांकां कला साहित्य साधकी म्हणली प्रशस्ती दिवन मान करूंक आशेता. तर तांणी आतां वेदी संस्कार येवन मानाची बसका घेवची. हांची वळख करून दिवंक मुखार येता आमच्या कॉलेजीच्या कला विभागाची डीन डॉक्टर रोजविरा डिसोजा. वेदीर असल्या गौरवान्वित रेक्टर फादर लिओ, प्रिन्सिपल, रजिस्ट्रार फ्लोरा मॅडम आणि आज सन्मानित जाल्ल्या डॉक्टर ऑस्टिन प्रभू, म्हजी माय इजयची. आणि तुमच्या विशयान हांव ल्हान आसतना तिणें सांगिल्लें म्हाका मस्त उडास येता, बट मे बी म्हाका एक अवकाश ना हांगा. तुमच्या एक विशिश्ट आनी तुमी केल्ल्या
कोंकणीक तुमी दिल्ल्या तुमच्या योगदानाक हांव दिनवासतां आनी मान बागयतां. गौरी मल्ल्या, गौरी आर मल्ल्या उदात्त विशिश्ट व्यक्तित्व. स्त्रियांनी बळादीक आसा जाय तशें कित्याक म्हळ्यार तांणी समाधानी आनी सौम्य स्वभावाची जाय. शिकपी आसा जाय. तशें तांणी खालती आनी विनम्र जावच्याक. अधिकारान आसा जाय तशें तांणी बोवाळ जावच्याक. गूण चिंतपाची आसा जाय तशें तांणी भावनात्मक आसच्याक. शिस्तेची जाय तशें तांणी स्वतंत्र आसच्याक. ही संपूर्ण स्त्रियेची परिचय. कविता रामदास प्रख्यात वकील आनी ग्लोबल फूड फॉर वेमेन हाची पयली अध्यक्षीण. भोवशा गौरी मल्ल्याच्या व्यक्तित्वा सर्कल उलयता म्हणून म्हाका भोगता. आगुंबेच्या सोमेश्वरांत 25 तारखेर जुनाच्या 1904 आनी 3 इस्वेंत गौरी मल्ल्याचे जल्म. सुरविले शिकप आपल्या माय गांवांत संपोवन हायस्कूल खारकोळच्या दुर्ग परमेश्वरी हायस्कुलान आनी उपरांत 11वी वेंकटरमणा इन्स्टिट्यूटान संपोवन सेकुंदराबादान बँकांत थोडो तेंप काम करतस अनिवार्य जावन काम आनी लग्ना मदली विसवण करून श्री रामचंद्र मल्ल्या लागीं 25 ऑक्टोबराच्या 1963 रामचंद्र मल्ल्या लागीं तांचें लगीन जालें. जीवन संगती बँक ऑफिसर पदवेर आशिल्ल्या मल्ल्या लागीं मल्ल्या संगी पणजी, मडगांव, म्हापसा, बिदर, बॉम्बे, बँगलोर आनी क्रमेण मंगळूर तांची वस्ती. श्रीमती आर मल्ल्याचे एक विशेष साधनवारी जिवीत. आपल्या कुटुंबाची जबाबदारी विशेष आसक्तीन आनी ददोसकायेन सारिल्ल्या गौरी मल्ल्यान आपल्या कुटुंबांत 4 मोतयां सारक्या चलयांक ह्या समाजाचें बोळ जावन दिलां म्हणून सांगूंक म्हाका मस्त संतोश भोगता. पयलें गीता बँकांत DGM जावन, दुसरें डॉक्टर लता MDS FD SRCS जावन डबल PhD सनद आपणावन सावथहॅम्प्टन इंग्लंडांत आपली सेवा दिवन आसा. तिसरें डॉक्टर स्मिता आमकां सगळ्यांक मोगाचें प्रस्तुत नुकसर निट्टे हाची डेप्युटी डायरेक्टर जावन आपली सेवा दिते आसा. सेंट एलॉशियसान आमच्या ह्या संस्थांत बायोटेक्नॉलॉजी डिपार्टमेंटान आपलें बळादीक संशोधीक वावर दिलें. स्मिता ह्या संस्थांक सगळ्यांक चिरपरिचीत आनी उमेदीची जावन आसली आनी ती आज ह्या कार्यक्रमाक आसा आनी ताची धूय आमच्या सांगता आसा हें म्हाका संतोशाची गजाल. निमानिदू संगीता MNCंत वायस प्रेसिडेंट जावन सेवा दिते आसा. तर आमी गौरी मल्ल्याक ह्या खातीर सन्मान करता. खंडीत करजे त्या एका कारणा खातीर आपल्या कुटुंबाची जबाबदारी संपूर्ण सांबाळून श्री सदानंद कांशिली मेटां साहित्यांत आनी कलेंत तांणी सुरवातेलेंच आपल्या 50 वर्सांच्या जिवितान म्हळ्यार तुमकां सर्वांक अजाप जायत. प्रत्येक जावन हांगा आशिल्ल्या सर्वांक आमकां हें एक मार्गदर्शन आनी हुरूप दिवचे विशय. आपल्या 50 वर्सांच्या जिवितान BGM फायन आर्ट्स विद्यार्थी जावन वॉटर कलर, चारकोल, ग्लास पेंटींग, ॲक्रिलिक पेंटींग तांची कला समर्थी रुताकन हातूंत तांणी केल्लें साधन विशेष. आर्टिस्ट पुनिचिताया आनी गणेश सोमायजी तांचे गुरू. गणेशाची 500 रेखाचित्र काणसिला तांकां BGM फायन आर्ट्स हातावन विशेष सन्मान लाभला. तांची कला अभिरुच तांचे घरा तुमी गेल्यार तर तुमकां ताची गुंडाय बी वारसिता. आतां श्रीमान वाल्टरान थोडी निदर्शनां तुमकां दिली. हांव 3 फावटी तांच्या घरा गेल्या. ते सकाळीं एक फावटी गेल्या. आपे आनी च्या करून तांणी आमकां दिली. आनी पोर एक दीस 7 वरां रोसाचें पडलें बारीक सांजेर. हट्ट करून म्हाका पिवंक दिवन हांव पियेता मिसर तांकां समाधान ना. मंगळूर अशें आसा म्हूण सांगून म्हाका खुशी जाता. तांच्या घरा तुमी गेल्यार तांच्या वंती वयले सजयल्ले विविध पेंटिंग्सां प्रत्येक जावन रवी वर्मा केल्लें पेंटींग ह्या ओशूचें तांचें पेंटींग कला संवसाराक तुमकां व्हरून येता. कोंकणी साहित्यांत आनी कन्नड साहित्यांत तांचें सदान गुंडायचें. तांचो पयलो बूक अंतरदृश्टी पयलो भाग
ದುಸರೋ ಭಾಗ ಆತಾಂತಿ ಬರೆಯಿತಾಸ ಬದುಕಿನ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಬರೆದ ಚಿತ್ರಗಳ ಗೊಂಚಲು ತಂಚ जिविताच्या हर एका घडयेच्या भावनात्मक संबंधाक आणि तांच्या उगडा सांग तात्विक अर्थ दिता कोडयाळ कपरेंत तांच्यो शॉर्ट स्टोरीज फायसल्यान जीवन संध्या कॉलमान रेडिओ टॉक तांचे तात्विकपणी आणि तांचे जिविताची अभिरुच आणि बसेसो नर्सरी न्ही तिने अर्येका तिच्या रुमाच्या भायर सोबीत झाडां लायल्यान आनी तिचो पोस्ती करता आपल्या पतीची रामचंद्र मल्ल्याची भलायकी बिघडल्या वेळार आपल्या 60 वर्सां प्रायर ड्रायव्हिंग शिकून आपणाकच स्वावलंबी केल्ली श्रीमती आर मल्ल्या सर्वांक एक मार्गदर्शन आता हांवें एग्जाम्पल सगळ्यांक दिवंक सुरू केलां म्हज्या घरच्या सगळ्यांक मातृणी आसपासच्यांक सगळ्यांक 50 वर्साच्या प्रायर विविध साधनान युव जाल्ल्या श्रीमती आर मल्ल्या आमी तुका प्रणाम म्हणटा ह्या सर्व साधनां पैकी तांचे कोंकणीचें योगदान आणि ह्या कोंकणीच्या तांच्या साहित्याच्या योगदानाक एक थीक म्हूण परजळटा फाटल्या दिसांनी तामिळांतले तिरुपुरल कोंकणी भाशेक तुर्जुमो केल्ली तांचे अपूर्व साधन आणि तेय रेकॉर्ड टायम हे तांणी कोंकणी भाशेच्या उदरपणाक दिल्ली अत्युत्तम काणीक कोंकणी साहित्य शास्त्रीय संगीत अभ्यासक्रम तांतूय अपूर्व यशस्वी जोडल्या श्रीमती गौरी आल मल्ल्या ती सिंग करतना तुमकां भोवशा एक युव टॅलेंट म्हणल्यार ते बघता तितलो मधुर तांचो ताळो श्रीमती आर मल्ल्या तुमचे तावन आमी शिकचे मस्त आसा आनी म्हाका संतोश जाता हांव तुमकां मेळ्ळ्या आनी म्हजी आनी तुमचें एसोसिएशन एक जालां म्हणल्या खातीर आज आमी तुका कोंकणी कला साधकी म्हणून प्रशस्ती दिता सान लुईस कॉलेजीचो कोंकणी संघ आनी भोवशा सगळे इन्स्टिट्यूशन ह्या एका तुमच्या ह्या प्रशस्तीक आज संतोष पावता कित्याक म्हळ्यार तुमचे कुटुंबी ह्या एका संस्थान मेळून आसा प्रत्येक जावन आमच्या इन्स्टिट्यूटान कंप्युटर कोर्सी तांणी केला माई गौरी मल्ल्या माय म्हळ्यार बारीक कशी जाता तुमच्या ह्या विशिश्ट व्यक्तित्वाक आमी चेपेव करता आनी परबी पाठयता तुमच्या मुखल्या जिवितान सर बरें मागता आज तांकां सन्मानीत करतात फादर लियो आमचे मोगाचे एप्लायड बायोलॉजीचे डिरेक्टर सर्वांक आमकां फाटल्या 40 वर्सांत प्रेरण दिवन उमेद दिवन आमच्या आनी ह्या संस्थेच्या बरेपणाक वावुरले प्रख्यात विज्ञानी आनी वायज जेजुईट 90 वर्साचे युवक फादर हें कार्य सलो करून हांव तुमकां उलयतां देव बरें करूं मॅम डॉक्टर रोजविरा डिसोजा तशेंच सन्मान केल्ल्या सर्व सैन्यांक आतां आपोवणी दिता मानेस्तेन गौरी आर मल्ल्या हांणी आपली भावना आमचे सांगता वांटून घेवची
आकार प्रथमा सर्व अक्षरांक आदि भगवंतो प्रथम जग सर्वांक आकार प्रथमा सर्व अक्षरांक आदि भगवंतो प्रथम जग सर्वांक बरेपणाच बोड उतर उलयल्या रे दुसऱ्याक दुखै नाशी उलयताना परलोका सूट मेळटा परलोका सूट मेळटा आकार प्रथम सर्व अक्षरांक आदि भगवंतो प्रथम जग सर्वांक प्रथम जग सर्वांक मन शुद्धि कार्य शुद्धि दोन्ही इंद्रिये स्नेह शुद्धि का प्राप्त जाता आकार प्रथम सर्व अक्षरांक आदि भगवंतो प्रथम जग सर्वांक आदि भगवंतो प्रथम जग सर्वांक प्रथम जग सर्वांक आवडीने एलोवेरा पैसे दिनी लावले गेले पाऊन सुद्धा ज्या पुढे ना रोज आणि घरा येते ना शरबतनीचा मात्र दिला आणि कसने पिऊन दिल्या मग उलय मिळाली अर्ध गंट झाले रे राबईना देखून बोरो नळले आणि 5 मिनिट मला 5 मिनिट राबोका मिळाले हट धोरण आयले आज सर्वांक नमस्कार सर्वांक माय मोगा नमस्कार हांव जल्दीतले तुमगे भाषे शब्द घालया म्हणून प्रयत्न केला श्रीयुत फादर लिओ आणि श्रीयुत फादर मेल्विन पिंटो हांकां नमस्कार सांगून 2 मुद्र उलयता आणि वरले फादरान नांव म्हाका गुतना तांकां सर्वांक नमस्कार सांगता सभेतूं सर्वांक सभेचे जणांक नमस्कार मेगेल भाव भयण्यांक सर्वांक नमस्कार सांगता आज मेगेल जीवनांतूं सर्वांक मेगेल जीवनांतूं स्वर्णाक्षरान तुगे उलयताना एका जावचा पुरो माफ करा स्वर्णाक्षरान बरोवचे दिवस आणि व्हड महत्वा दीस म्हणून लेखून घेता कोंकणी खातीर वावर केलेले आणि करतले सर्वांक काळजांतल्यान आभार मानता कोंकणी भास भारी गोड भास आमची आवय भास हाची गोडसाणी सगळ्यांक पावचे उद्देश संतोष दिता कोंकणी लोकांची हाजी खातीर काम करना जाल्यार दुसरी कोण करता काम देखून आमीच हाजे काम करता कितें म्हळ्यार सन्मान घेवन ताळ बोर नायला कळ भरला उल्लो जायना म्हाका तशें रणेनातला पुरो ताळ भरला वडना रणेतला पुरो हे वेळांतूं भास उलोवची जबाबदारी सर्वांक आसा कोंकणी भास उलोवची जबाबदारी सर्वांक आसा भुरगीं खंयचेय माध्यमांत शिकूंक ना जाल्यार आवय भास ती घरांत उलोवची गरज आसा नाका नाका आपुणबाये भास आमी उलोवता भाशेची गोडसाणी चेडूपणांतल्यान शिकून आयल्यार पोट जालें तेन्ना उडास व्हरता हे एलोशियस कॉलेजाचे कोंकणी विभाग हांकां लागून काम करता म्हणून हांव तांकां आभार मानता आजकाल शाळेंतूं कोंकणी एक विशय म्हणून विभाग
असं म्हणून संतोष जाता. लहान भुरग्यांक शिकयतात ती म्हणून संतोष जाता. भाशेची गोडसाणी केन्ना कळटा म्हणून सांगता. कोड्यालच्यान दिल्ली वचा थंय कोणय कोंकणीन उलोवचें आयको आयल्यार तक्षण कान तेता वता. जवळ वचून तूं खंयचो, तुगे नांव कितें, तुजें नांव कितें अशी विचारया म्हूण दिसता. आपल्यापणान तेन्ना दिसूं, आपल्यापण म्हळ्यार कसलें म्हण तेन्ना दिसूं येता. कितलेय मायभास निपोचाक पळयल्यार एक न्हय एक पंथा कळिता येता. एकलो वेगळी वेगळी भाशा प्रवीण आशिल्लो ताका आपण कोंकणो म्हणून सांगूंक उणेपण दिसता. कोणेय विचारल्यार तो इंग्लिशान उलयता, खंयची खंयची भाशेन उलयता. कोंकणो म्हणून ताका लज, कोंकणी उलोवंक लज. तागेले दोस्त आशिल्लो, हाके दीस शिकोवका हांवें म्हणून ताणें रुमा येताना एक बकेटान थंड उदक इतले बर्फ बोर न्हू ताच्या आंगार उडयता. तेन्ना तो कितें म्हणटा गो तसलाय, या माझ्या तेजो ये देवा म्हणटा. ते आपल्या अशी तोंडांतल्यान भायर येता. कित्याक म्हळ्यार भितर आशिल्ली भास कशी म्हळ्यार भायर येता. श्रीत फादर लियो हांगेर उपकार आमचे कुटुंबे वयर भरपूर आसा. आमची स्मिता PhD गायड जावन स्मिताक नंतर काम दिवन आदार दिला. हांव लास वेगसाक गेले तेन्ना म्हगेले घोवाक बरें ना जालें, हार्ट अटॅक आयले. हांव आनी घोव मात्र दोगोयची. त्या वेळार बायपास जाता आशिल्लें. म्हाका इतली आश म्हळ्यार फादरान प्रे केलें म्हगेले घोव हुशार जाता म्हणून इंडिया फोन करून फादराले म्हगेले घोवा खातीर प्रे करा म्हणून. म्हगेले घोव बरो जालो, इंडियाक आयले आमी परत. पूण ह्या सांजच्याक म्हाका संतोश जाता. मना समाधान जालें. आमची घराचे शुभशोभनादी कार्यांक श्री फादर लियो हांगेले आशिर्वाद केन्नाय मेळ्ळा. फादर लियो हांगेले हृदय वैशाल्य सांगूंक साध्यच ना. कितून विशाल आसा म्हणून म्हाका सांगूंक हांव भावनी. हांकां हांव काळजांतल्यान आभार मानता. हांव बरोवन हाडली, दूर दूर बरयलां आनी एक पेटीचो जाल्लें फोन करना कळ्ळें. आज म्हाका हांगा आपोवन सन्मान केलेले कमिटीचे सर्वांक आभार मानता. सन्मानित डॉक्टर ऑस्टिन डिसोजा प्रभू हांवें समजावन सांगिल्लें. हांकां बरें मागता. कुमारी अंजलिना डिसोजा हांकां देव बरें करो. सर्वांक धन्यवाद. प्रोबस क्लबाचे म्हगेले भाव भयण्यांक आभार मानता. हांगा हे सर्वांक देव बरें करो म्हूण सांगता. देव बरें करूं. मनस्तेन गौरी आरमल्या तुमच्या उतरां तशेंच तिका सांगत दिल्ली तिची नात सुष्मिता. तुकाय देव बरें करूं. इतल्यार सन्मानाचो भाग संपता. आता वेळ आयला पुस्तक मोकळीक जावचो. आमच्या कॉलेजीची आदली विद्यार्थीन तशेंच कोंकणी विद्यार्थीन जावन आसली कुमारी एंजेलिन डिसोजा नित्यानगर हिचो म्हज्या जिविताची पंक्ती म्हणून प्रथम कविता संग्रह पुस्तक आज लोकार्पण जाता आम्हा सर्वांच्या हाजरपणान. आणि थोड्याच दिसांनी तुमच्या हातांत हो पुस्तक मेळटा म्हणलो आमचो बरवसो. ह्याच बरवशान आता आमी हो पुस्तक लोकार्पण करतले. आता या पुस्तकाची परिचय दिवंक मुखार येता डॉक्टर ऑल्विन डेसा रजिस्ट्रार. वेदीचेर आसता तशेंच वेदीच्या मुखार आसच्या सर्वांक म्हजे प्रणाम. 2 मिनिटांनी अंजलिनाक तशेंच मोकळीक जावच्या बुका विशयांत उलोवंक अपेक्षिता. सर कावाना हांवें वाचना जाल्यार 2 कावाना म्हाका बारी मोगाची जाल्यात. त्या देखून ती 2 वाचून हांव म्हजें
प्रस्तावनाची 2 उतरां अखेर करता. एंजेलिन ग्लेनिटा डिसोजा जल्माले जुलयाच्या 12 तारखेर 1998 इसवेंत. ताचें शिकप आमच्याच कॉलेजींत रसायनशास्त्रांत केमिस्ट्रींत पदव्युत्तर पदवी ताणें जोडल्या. पोस्ट ग्रॅज्युएशन MSc इन केमिस्ट्री. प्रस्तुत तें B.Ed शिकवन आसा. शिकपाची आशा आनी की मुक्त ना म्हूण चिंता हांव. शिकता शिकतानाच बरोवंक शिकलां आनी बरोवणें बरप ताचें पोर्तुगाल आज पयलो तसो बूक मोकळीक जाते आसा. आमचे विद्यार्थी जाल्ल्यान आमकां सर्व प्रिंसिपल रेक्टर आनी सर्व जेजवीत तशेंच आमचे स्टाफ शिक्षक यानी आमकां सगळ्या विद्यार्थींक एक अत्यंत हेम्याचो दीस म्हूण सांगूंक अपेक्षित. कॉंग्रॅच्युलेशन्स एंजेलीन. आमच्या वालटी बाबान ताचे विशयांत वळख करून दिल्या. ताच्या की बरी करून वळख म्हज्यान कर जावची ना. कित्याक म्हूण सांगल्यार ही उणटें म्हणल्या बरी ताणें एक नवीच एक शैली अभिनंदनाचें भाशण सन्मानाचें भाशण ही उणटें म्हणल्या रितीन ताणें करून दाखयलां. हांवें पयल्या बिटे आयकोवचें. कॉंग्रॅच्युलेशन सर. हांव येयलो कॉपी कॅट. मुखार खंय अवकाश म्हणल्यार हांव तुका कॉपी करता. आनी तुका करता आसलें मरो ऑस्टीन बाबा एक मिनट बसयलो उठचो ना ते म्हणून. सो एंजेलिनाक हांव शाबासकी पाठयत आसतना आमच्या दायजी वर्ल्डाच्या कार्यक्रमांनी ताणें होस्ट जावन संयोजक जावन काम केलां. तारारामपम आनी आमी दोगी शेजारा ह्या 2 रियालिटी शोन ताणें काम केलां. आनी ताच्या दायजी वर्ल्डाच्या मुखेलीत आमकां सांगता ताणें ताका खंयच्याच रितीन असमाधान करूं ना. जर आमकां एकदम हेम्मे करच्या बरी केलां त्या देखून परत आनी एक पुटी एंजेलिनाक तुमच्या सर्वांच्या नांवान शुभाशय पाठयता, अभिनंदन पाठयता. म्हाका ताणें बरयल्या पोतांनी सडाव जावन सर कवितांनी ताणें जनरल जावन आमी जल्मातावन मरणा बसर पुरा विशय हातांत. जल्म विशयांत एक गांवान आसा, मरणा विशयांत एक गांवान आसा. वालटी बाबान सांगल्या बरी ताच्या जिवनांत एक कोडू घटन घडलें. आनी अरिस्टॉटल आमच्या आदल्या काळाचो ग्रीक फिलॉसॉफर सांगता कित्याक म्हूण सांगल्यार बरें साहित्य येवचें ट्रॅजिडी जावन म्हणून. बरें साहित्य गुंडायाची चिंतपां येवचीं ट्रॅजिडी जावन दुरंत काणये जावन दुरंत नाटकां जावनूच आमकां साहित्य म्हणलें एक परिकल्पना येयल्लें आमची भावना. तशें ताच्या कोविडा टायमार ताच्या डॅडी आतां हांगा ना सगार आसा म्हणून आमची सर्वांची भावार्थ तशेंच फातयेनी थंय जावन खंडीत जावन अभिमानान तो तुका पळयतलो आनी आशिर्वाद दितलो म्हणून आमची एक मागणें आनी विश्वास. म्हाका हांगा कोंकणी संघाची आनी कोंकणी विभागाची भुरगीं आसात. तुमकां बरोवंक मन आसल्यार तुका एक मोटिवेशन दिवचें तलें एक कावान ताणें बरयलां. कवी जावन तूं आशेता. म्हाका फादर्स आज कळ्ळें म्हाका कित्याक म्हूण सांगल्यार 30 आनी 1 वर्सां जावन 31 वर्सां जावन हांव साहित्य शिकयतां. दुसऱ्यांनी बरयली कावानां पुरा 2 घंटे 3 घंटे उडयता. पूण एक कावान बरय जाल्यार कितले कश्ट आसात म्हूण हाची कावानां वाचल्या उपरांत कळ्ळें म्हाका. त्या देखून आमचें काम कितलें सुलाभ बरोवचें कितलें कश्ट म्हणून आज म्हाका कळ्ळें. कवी जावंक आशेता. कोणाक बरोवंक आशा आसा आयका. पैण तें आराम जालें गुंतून ती भोगणां मोतीन भरल्यांत मुंगे फुटल्या बरी हजारो चिंतना. देखता सुकण्याची मोगाची दर्याची भोववर्ती सपनां वर्णून सकता तो पृथ्वेतली हरी एक रचना. कोंबो घालतना साद पांयान पैजणां हरी एकल्याक आसा ती शाती कोण जाणा. फाल्यां तूंय जातलो कवी हांव नेणा. बुडिल्लो सूर्य परत देता हर एकल्याच्या जिणयेंत तशेंच अवकाश मेळटा. पारकून काळजाची बोगणां मन मुजें कवी जावंक आशेता. जिणये पैणा मदें खंय लिपत मुजें तालेंत म्हूण हांव खावचें येता. भूल मोतीची काडन तांकी भितरले प्रयत्न कर सांगोंक हांव आशेता. हर एकल्याकी आसा ती शाती कोण जाणा. फाल्यां तूंय जातलो कवी हांव नेणा. बिग राउंड ऑफ एप्लॉज. आनी लास्ट बापाय विशयांत एक बरयलां हांवें. बापाय विशयांत बरयलां. म्हाका बारीक कशी जाली ती.
बापूय दोळे मुझे पहिले उघडलेस मुझे बोगले कसलो एक व्यक्ती रणने मुझे ताच्या कानाक पडतस संतोषान भरलो तो जाली हांव ताच्या जिणये पडटी ल्हानशी मेटां मुजी काडूंक शिकयली ताणें पडटना हांवें मोगान उठयले भिरांते विणे पडली हांव पूण दूख बोगली ताका रंग लायलो ताणें म्हज्या त्या तरण्या पाकांक प्राय बर्तस इस्कॉलाक नोंदायलें म्हाका शिकप दिवन बऱ्या शेगुणांनी वाडयलें गरजांक म्हज्या पावोंक म्हज्या सुखांक वावयलो ताणें रिणाचो खुरीस तरी पूण जावंक पावलो तो म्हज्या जिणयेचो वारीस आज म्हज्या पांयांनी हांव रावंक शकल्या म्हज्या हर एका प्रयत्नान ताचे घामा तेंबे सुकल्यात ताची जबाबदारी संपवन आज ताचे सुखाचे दीस तो सरता तरी ताच्या पैणाची कश्टी जिणी चिंता काळीज म्हजें रडता जाणटी हांव आज जाल्या नेणटेपण म्हजें ताणें सांबाळ्ळां केदींच फारीक करूंक जावचें ना तुजें ऋण फकत इतलेंच सुसारता म्हज्या जिणयेंत तुज्या सांगातपणाक देव बरें करूं तुमकां सर्वांक देव बरें करूं देव बरें करूं सर. तर आतां वेदीर असल्या मानाच्या सैऱ्या सांगता पुस्तक लोकार्पण करूंक सांगात दिवच्याक हांव आपोवणें दितां. एंजेलीन हाका प्रेरण तशेंच मार्गदर्शक जावन आसची. ताची आवय श्रीमती रिटा सिबिल डिसोजा तशेंच श्री अबुबकर सर माजी ट्रस्टी न्यू मँगलोर पोर्ट तशेंच अध्यक्ष बर्ट्रँड रसल स्कूल किलरिया स्कूल अल्बद्रिया स्कूल तशेंच डायजी वर्ल्ड हाचे मॅनेजिंग डायरेक्टर वॉल्टर नंदळिके तशेंच मार्केटिंग मॅनेजर श्री प्रवीण तावरो तशेंच आज सन्मानीत जाल्ले डॉक्टर ऑस्टिन प्रभू तशेंच श्रीमती गौरी आर मल्ल्या हांणी वेदीर येवचें. पुस्तक मोकळीक केल्ल्या समेस्तांक देव बरें करूं. आतां कुमारी एंजेलीन आपली बोगणां आमचे समोर दवरता. वेदीर असल्या फादर लिओ तशेंच सालुमिस कॉलेज प्रांशुपाल फादर प्रवीण मार्टस तशेंच रेक्टर बाब फादर मेलविन तशेंच रजिस्ट्रार डॉक्टर ऑलविन सर तशेंच कोंकणी संघाची HOD मानस्तर फ्लोरा मॅम तशेंच हांगासर जमलेल्या वॉल्टर सर तशेंच प्रवीण सर तशेंच आज सन्मानीत जाल्ले डॉक्टर ऑस्टिन तशेंच मानस्तर गौरी तुमकां आनी सकट गण्य व्यक्तींक आनी उपन्यासकांक आनी कोंकणी संघाच्या सर विद्यार्थींक आनी म्हज्या मोगाच्या कुटुंबादारांक सुमेस्तांक देव बरी सांज मागता. हांवें जायती कार्यनिर्वाहण केल्यात पूण आज म्हाका इल्लेशें बेन दिसता. म्हजे जिणयेक पणटी
ओ कॅनल ऑफ माय लाईफ हे टायटल म्हज्या पप्पाक समर्पण हांवें हो बूक काडिल्लो आसा. हे म्हज्या जिविताचें एक काव्याळ पैन. हो बूक म्हज्या पप्पाचें सोपाट. सोपाट कित्याक म्हूण सांगता म्हळ्यार आज म्हजो पप्पा आनी बप्पो म्हजे सगळे नात कोविडा निमती ती अंतरल्यात. तरी पूण हांवें काडच्या हर एका मेटांनी तांची आशिर्वादां दराड मोपान आसात म्हणली म्हजी दृढ पाटेणी. कोंकणीचो मोग म्हज्या जिवितांत कितलो इल्लो ताणींच. कोंकणींत तांकां विशेष आसक्त आसली, अभिरूच आसली आनी त्या देखून आज हांवें हो बूक काडला म्हूण सांगूंक म्हाका संतोश पावता. आनी हो बूक तांच्या मनाक हांव अर्पण करतां आनी तांकां ससाण विशय मागतां. आज ते आमचे मदें नात तरी म्हज्या काळजांत सदांच तांणी शाश्वत. एक बूक काडूंक लेखका सांगता ताच्या फाटल्यान मिनत काडले साबार आसात. त्या देखून तांकां पयल्यान पयलें देव बरें करूं म्हणून आशेता. म्हजो पप्पा देवादीन जाल्या उपरांत म्हाका जिणेंत धैर्यान फुड कर म्हूण म्हाका धैर्यादीक जाल्ली व्यक्ती म्हजी मम्मी. आजुनी तिच्या जिवितांत ते दूख माजवनान तरी म्हजे हर एक गरजो तिणें सांबाळल्यात आनी शी इज अ ट्रू इन्स्पिरेशन म्हणून. ती एक स्ट्रॉंग लेडी म्हज्या जिवितांत. जोरदार ताळयो दिवन जिवितांत हर एका मेटांनी तिणें म्हाका सांगात दिल्ल्याक मम्मी तुका हांव सदांच ऋणी आनी तुजे देवाची विस्तार बेसांव मागता. हो बूक लोकार्पण करच्याक म्हाका मुख्य जावन कारण जाल्ली आसा फ्लोरा मॅम. एक आवय बरीत तिणें म्हाका मार्गदर्शन दिलें आसा. कोण टिचरां तशें करतात म्हूण म्हाका गोत्तो ना. तरी पूण म्हजो पप्पा आसतनाच हांव बरयतली कवनां तिका धाडटली आनी ती म्हाका ती दोन सांगतली आळे अंजली तुका पप्पा आसा आनी तो मस्त सपोर्ट करता. तूं एक बूक काड म्हूण त्या धाडत हांव तिणें सांगचें आसलें 2 वर्सां पयलें. आनी उपरांत थोडी कवनां हांव तिका धाडटली आनी ताचे उपरांत कोवीड आयली अशें जालें आनी ताचे उपरांतूय तिणें म्हाका कॉल करून सांगचें आसलें अंजलीन कवनां जाल्यार गी तुका हांव बरी वेदी दिता ती लोकार्पण करूंक मोकळी करूंक तुवें करीत अंजलीन. आतां म्हणना पप्पा नासल्यार म्हणना ताचें सोपान तुवें जारी करीचें म्हूण धैर्यान तिणें म्हाका उत्तेजन दिलां. आनी ही वेदी मात न्ही हाचे पयले जायती वेदी तिणें म्हाका दिल्ली आसात म्हजें टॅलंट पारकून. मॅम तुमकां देव बरें करूंक उतरां पावचीं ना. तुमच्या हर एका जिणये पयनात आनी मुखारी सांगात हांव सदांच आशेतां. हाचे सांगता हो बूक हातूंत जायती मिस्टेक्स जाली. तो बूक तिदून ताका एक सारकी दिशा दिल्ली आसा. जोकीम सर तशेंच डेल्विटा कोंकणी इन्स्टिट्यूटांत ती वावर करतात. तुमकांय हांव सदांच आभारी जावन आसा. तुमी म्हाका दिल्ल्या सांगातपणाक देव बरें करूं. म्हजो फुडलोच बूक लोकार्पण करूंक एक बरी वेदी म्हाका जाय आसली. आनी जेन्ना हांव आमच्या प्रांशुपालाक मेळ्ळी आनी ह्या बुका विशयान हांवें तांकां कळयलें तशेंच ऑरविंद सराक हांवें कळयलें खंडीत जावन म्हज्या ती संतोसली. कित्याक म्हळ्यार फादर प्रवीणाक म्हज्या जिणेर जाल्ली ती दुकान गणितां गोत आसली. तरी पूण तांणी म्हाका मस्त प्रोत्साह दिलें आनी तांचो सांगात म्हाका तांणी बसयलो आनी ह्या बुकांत ती तांचे आर्टिकल आसात म्हाका बरें तांणी मागल्लें. फादर तुमकां आनी ऑरविंद सर तुमकां ही म्हाका वेदी फावो केल्ल्याक सदांच हांव ऋणी जावन आसा. ह्या आमच्या लुईस कॉलेजीक हांव सदांच आभारी. देव बरें करूं. आभार हांव मानता श्री वॉल्ट नंदळीके आनी श्री प्रवीण तवरव हांचो. ह्याच कॉलेजींत आमी पयले फावटी मेळ्ळ्या आनी म्हजें कार्यनिर्वाहण पळोवन तांणी म्हाका चान्स दिलें. एदोडूच तांणी सांगलां आनी म्हज्या दुकाळ घडी तांणी म्हाका सांगात दिल्यात आनी मुखारी तांचो सांगात म्हज्या जिणये पयल्यार सदांच आसतलो म्हणलो भरवसो म्हाका आसा. येदोड म्हणून तुमी म्हाका दिल्ल्या मार्गदर्शक हांव सदांच आभारी. तुमकां देव बरें करूं म्हाका. देव बरें करूं म्हणटा फेल्सी मॅम हांकां. ताची प्रोत्साहाची उतरां म्हज्या जिणये तारून केन्नाय सुरक्षीत सांबाळटा. उपकार हांव बावडटा अबूबकर सर हांचो. म्हजो पप्पा देवादीन जाल्या नंतर म्हज्या हर एका निर्धारांत तांणी म्हाका तांचो सांगात दिल्लो आसा. म्हाका तितवण दिल्ली आसा. सर
You are my true inspiration. Thank you for being with me through my thick and thins. And thank you for everything that you have done in my life. Thank you so much. हो कविता पुस्तक म्हजे जिणेर हांवें आरायल्ली सदां बीत रायता. हर एक पुटी हांव कविता बरयत आसतना हांवें केमिस्ट्री क्लासीर जायतीं कवनां बरयल्लीं आसा. जायतीं बोर जाल्या त्या म्हणा हांव अशें बरयतना म्हज्या सांगाता म्हजी फ्रेंड्सांय आसलीं ही कविता कशी जाल्या म्हूण तांकां हांव विचारचें आसलें ते दाडा म्हजी फ्रेंड्सां म्हणटलीं एक पुटी बूक काड सायबिणी म्हूण. काडटा काडटा म्हूण 2 वर्सां जालीं आनीकय काडूं ना एक पुटी बूक काड म्हूण हांवें दिल्लें पुरो टॉर्चर ताणें सोंसल्यात आनी म्हज्या सांगाता म्हज्या कवितेक तांणी प्रोत्साह दिल्लो आसा आनी ताच्या कुशे प्रकाराचो मुखलीक जाल्लो आसा. त्या देखून म्हज्या फ्रेंड्स आसात रेलिशा, रिकू किरे, जविता, अमिता, श्वेतल, एन्सिला, अलिफिया तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. सदांच हांव ऋणी म्हज्या फ्रिगस लोकांक आनी येदोळ म्हणसर म्हाका उत्तेजन दिल्ल्या विकार बापाक ह्या सात बापाक आनी धर्मिकाक. आज हांव ह्या पावंड्याक पावल्या जाल्यार म्हज्या मोगाची कुटुंबादारां म्हाका सदांच प्रेरण. म्हजो भाव भयण्यो, माम, मामी, आकय, मावशी, आप आनी माय म्हजे खातीर ती सदांच आसात आनी तांणी दिल्या ह्या मोगाक हांव मोरासर ऋणी. तांचेरी देवाची विस्तार बेसावो मागता आनी ह्या वक्ता तांकां देव बरें करूं म्हणटा. ह्या बुकांत असली कविता हांवें बरयल्यात म्हणच्या की म्हजे हांव ती वाडून आयल्यात म्हूण सांगूंक संतोश पावता. ओ बूक म्हजी जिणी कितें म्हूण पीत रायता. थोडी कवनां हातून बारी संतोशाची आसात तर थोडी कवनां बारी दुकाळ गडी पीत रायता. आनी ह्या बुकांत हांव तुमकां कितें संदेश दिवंक आशेता की आमचें लायफ मस्त शॉर्ट मस्त अनप्रिडिक्टेबल आमची जिणी. एक आरंभ तर आनी एक अंत्य. उपरांत आमी फकत उगडास जावन मात्र उरतले हांव. थोड्यांक आमचो उगडास गॉड संतोश बरयत तर आनी थोड्यांक कोडू दुकां बरयत. आमी कितले वर्सां ह्या संवसारांत जेताव तें मुख्य न्ही ते कोणायकी उडासी उरना. बगार त्या वर्सांनी आमी कशे जियेल्या कशे जियेता आमचे जिणेचो उद्देश कितें तें गरजेचें. त्या देखून आमी आस्तवरेक कितें आमी देणगी ह्या समाजीक दिवंक जाता तें आमी दिवया अशें आमी कित्याक सांगचें म्हूण सांगल्यार आज म्हज्या सवेन म्हजो पप्पा आसा जंय आसलो पूण हांवें ते 2 वर्सां पयलें हो बूक रिलीज केल्लो तर आज म्हजो पप्पा म्हज्या सांगाता आसतो अँड ही वूड बी द प्राउडस्ट फादर अँड हॅपियस्ट फादर. पूण ते भाग म्हाका मेळ्ळें ना कित्याक म्हळ्यार म्हजें नेग्लिजन्स म्हाका ते भाग मेळ्ळें ना. पूण हांवें तुमकां सांगचें की हांवें केल्ले मिस्टेक तुमी करनाकात म्हणून. आनी तशेंच मेळिल्लो अवकाश आमी जिणेर बऱ्या रितीन गळसिया बरें करया आनी हेरांकी बरेंच आशेवया. हे इन्स्टिट्यूशनी म्हाका ते I've been a part and parcel of this institution since my high school and this institution has taught me the same thing. Being men and women for and with others. बरें करया आनी हेरांकी आमी बरेंच आशेवया. हेरांच्या जिवितांनी बरोवशाची किरणां आमी जावया आनी एक सुबित शाबित समाज आमी करया. आखेर करच्या पयलें परत एक पावटी म्हज्या पप्पाचो उगडास हांव काडटा. मोती भितरच घट्ट ताका हांव आरावन वेगता. परत ताचीच धूव जावंक हांव आशेता. ताळो ताचो आयकूं शाबासकेक ताच्या काळीज ये आवडेता. गडाई म्हज्यात जाल्या पूण सुरसुरे भोगता भोगसाणें मागता. कोंकणीचे वड म्हजे थंय सोडून ह्या बुकाचो हक्कदार जाल्ल्या ताच्या मनात हो बूक मोगान समर्पिता. परत एक पावटी ही वेदी म्हाका दिल्ल्या फ्लोरा मामा सा लुईस कॉलेजीक हांव सदांच आभारी. देव बरें करूं. देव बरें करूं अंजलीन. आतां हांव विनंती करता आमचे प्रांशुपाल मानादीक दोतोर प्रवीण मार्टिस एसजे हांणी आमकां उद्देशिसून 2 उतरां उलोवच्यां. वेदीचेर हजर आशिल्ल्या गौरवान्वित पाद्रांनो आनी व्यक्तीनो आनी वेदी मुखार आसच्या गौरवान्वित व्यक्तीनो आनी कोंकणी प्रेमीनो, आज सा लुईस कॉलेजीक तिदडो संभ्रम वरतो संतोश भोगता. कळना कितें उलोवचें म्हणून. कितें म्हळ्यार
ह्या संस्था थांबन आज आमकां भाग मेळ्ळा म्हणयेत दोगां आमच्या मुखार जाणवयचे व्यक्ती आसात आनी तशेंच तरणाटे म्हजेच विद्यार्थी ते म्हज्या मुखार आसतना आनी तितली जाणवयाची उतरां उलयतना काळज तावन आंतरेक वळोन येतात असो संतोश म्हाका येदोळ मेळ्ळो ना आज म्हजेच विद्यार्थी जावन आनी इतले जाणवयाचे व्यक्ती जावन मेळ्ळो म्हळ्यार आयचो दीस खंडीत उडासाक उरचोच पयले आज आभार जावन आसा आमकां एक भाग दिल्ल्याक दोतोर ऑस्टीन डिसोजा प्रभू शिकागो लायन तांणी आमच्या तावन ही प्रशस्ती स्विकार केल्या बसून आमकां कोणी वॉटर सांगल्या बरी कांय सांगो ना पूण वरच्या अभिमानान तुमकां आज आमी आपयला कित्याक फादर रेक्टर बाब केदाळे म्हणटे आसतात ल्हान आसतना तुमचे काणयो ते हांसवाडे आयकल्ले आसले आनी उडासां उरतात म्हणून आनी तुमचे विशीं सांगतले तशेंच हांवें ल्हान आसतना तुमचे विशीं आयकल्लें आसा वाचल्लें आसा मागीर पोर घरा वयतना म्हजो पापा म्हणटा आमगेर घरा समितीन पावल्यात म्हणून तशें ते खंय आसतात कशें तांचो कोंकणीचो मोग आनी कोल आत्रेक म्हणून म्हाका चिंतूंक जायना ह्या अवधेन जाल्यारय ते इतल्या मोगान कोंकणे खातीर कोंकणी भाशे खातीर आपलो जीव म्हणून दिते आसात मोगान दिते आसात ते आयकून आमी तुमकां ऋणी जावन आसा आनी परत तुमकां शबासकी पठयता तशेंच मानेस्तीन गौरी आर माल्या तिका हांवें 2-3 पिढी पयले पळयल्ले आसा पूण तिचे दुयेंतावन दिसो आमकां तिची वळख कितें म्हळ्यार तिची तूं हांगासर आसली म्हाका बरी वळख आसली आनी फादर लियो सांगता ताणें काम केलां तुमी 50 वर्सां उपरांत कितें तें देणगी कोंकणीन दिल्या ती रियली इन्स्पिरेशनल आमकां आजून चिंतूंक जायना कोंकणीक मोगान तुमी कितें करीत आनी कितें आमकां आनी करूंक जाता म्हणून त्या देखून आमकां वरतो अभिमान तुमी आज हांगासर आयल्यात तुमच्या नातये मुखार तिणें तुमकां सपोर्ट दिवन ते गिटार खेळोवन सांगता आसतना ताका ताचें तोंड पळयता आसलो हांव आजेचर कितलो अभिमान आनी हेमे ते आमकां जायचे तशेंच हांगासर बसल्या सर आमच्या कोंकणी विद्यार्थीक आनी आमकां आज व्हरतो अभिमान आनी सन्मान आनी भाग जावन आसा ताचे परत तुमकां ही प्रशस्ती स्विकार केल्याक अभिमान पठयता आमचे कुमारी अंजलीन म्हजे विद्यार्थीन गोतुरा केमिस्ट्री शिक्षणांत बरी हुशार पूण केमिस्ट्रींत क्लासींत म्हज्या क्लासींत बरें लागून म्हाका पूण म्हाका सोड ताका क्लासीक हाडून जावना म्हळ्यार कोवीड टायम जावन एक बरे विद्यार्थीनीक सोड क्लासीक हाडून जावना म्हळ्यार ऑनलायन क्लासी सोडीत आसतले पूण जाल्यार म्हाका ताची वळख आसली हांगा ते डिग्रींत शिकता आसतना सकट कार्यांनी ताणें ते एक काणयेले इंट्रस्ट नाटकान जावन दी सगळ्यांनी अंजलीन वयर आयलें म्हणटना म्हाका कांय बेयना ते कार्यक्रम भारीच बऱ्यान आनी ताका केदाळे सांगचे जालें कसली कोंकणी तुजी म्हाका एक भाग मेळोन दी म्हणून तुजें एक आयकोंक तशेंच म्हाका उलयतना केदाळे आनी MC जाल्यार हांवें काले उलोवचें म्हणून ताचे इतले रिसर्च आसलें काले सांगचें हांवें म्हणून तशें सांगून ताका नोजोवन आज इतली खुशी की ताणें ताच्या जिणये विशयान एक बूक बरयला म्हणजे जिणये पणती म्हणून आमकां व्हरतो अभिमान आनी तशेंच तुवें ह्या संस्थेचें विजन आनी मिशन कशें खाण केलां तें म्हाका व्हरतो अभिमान म्हळ्यार ताच्या घरा हांव गेला पप्पा सर ताका जाल्ली ती दुखां आनी ताची मम्मी आसा हांगासर ताका कितली दूख बगलें आसा जाल्यार ताणें त्या दुखां जावन तें भायर येवन आज ताणें इतल्या बऱ्या रितीन एक कविताची झेलो आमच्या मुखार हाडला आमी रियली वी आर प्राऊड ऑफ यू अँड प्रे तुज्या डॅडी खातीर खंडीत आज तुज्या पापाक व्हरतो अभिमान भोगता आनी तुवें सांगल्या बरीच कोंकणीक तुजे तावन मस्त दिवंक आसा तूं तरणाटे आनी तुज्या मुखार हांगा ऑस्टीन प्रभू आसात आनी सुमार जाण आसा हांव खंडीत जावन तुका हेच आमी आशेवचे आज तरणाटपणान तुवें कालें केलाय आनी खंडीत जावन आमकां व्हरतो अभिमान आनी मुखार मेळटलो सान लुईस कॉलेजीक कोंकणी विभागाक आनी सगळ्यांक व्हरतो संतास परतो तुका अभिमान पळयता आनी सर बरें मागता हांव देव बरें करूं देव बरें करूं फादर कारणांतर तांकां आनी एक कार्य आशिल्ल्यान फादर ह्या कार्याक हांगा हाजर आसनो तांचो वेळ आमकां समेस्त दिल्ल्या खातीर आमी तांकां आभार जावन आसा
आता आयचे हे सन्मान कार्य सोलोन वेल्ल्या मानादिक दोतोर लिओ डिसोजा तांकां आयकोनचो वेळ आयला. ओवर टू यू फादर. हांव चड उलोवंक वचना कित्याक म्हळ्यार वेळ उतर गेलो. कापी पिवचो वेळ आयला पूण कापी धुवचो कोणी ना देखून मागीर आमचो वॉल्टर मंडलिका कॉलेजी गेल्ल्या आमकां नाका म्हणून सांगून आखेर तरी या म्हणून थोडी मात्र आज आमी कोंकणी भाशेच्या तेग दोन मानेस्तीन आनी एक मानेस्ता गौरव करचे आमकां भारी एक हेम्मेचे विशय. आमी कोंकणी मनशां दुसऱ्या मनशां वरी न्ही. तांणी घरा कन्नड उलयल्यार संस्थाक आनी कॉलेज घेतना कन्नड उलोवचें. मलयाळी जाल्यार तशेंच. पूण आमी घरा कोंकणी उलयता. पूण कॉलेजींत पांय दवरले तक्षण आमची कोंकणी मायाक जाता. आमी कोंकणींत उलयना. लजगी यागी आमकां काय म्हणटात ताका उडास उणा जाता की वचना. पूण असले आमी एक कोंकणी संस्था आसून थंय आमी कोंकणी बरयतल्यांक प्रोत्साहन केल्यार खंडीत आमच्या कोंकणी भाशेंत उलोवंक आमकां धैर्य मेळटलें आनी तें एक तिके कीलमट्टाचें म्हणून आमी चिंतचें गरज ना म्हणून सांगून हांव सगळ्यांक आज हांगा आयिल्ल्यांक प्रत्येक जावन हे कार्यक्रम तयार करून आमकां एक अवकाश दिल्ल्याक हांव तांकां आभारी जावन आसा आनी देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं फादर तुमच्या उतरां. आता कार्याचे अध्यक्ष रेक्टर मानादिक बाब मेल्विन पिंटो SJ हांणी आपलो संदेश दिवचो. हे कार्य जाल्या उपरांत काफी आसा म्हणून सांगून प्रोफेसर ऑलबेंडेसान सांगलां. ताणें ताच्या उतराचेर बांदून हांव एक 4 उतरां उलयतां. 2 उतरां हांगासर हजर आशिल्ल्या सर्व मानाच्या सैऱ्यानो, गण्य व्यक्तीनो आनी हांगासर आशिल्ल्या सर्व विद्यार्थीनो, बोवा पुरबायचो दीस. हांव आज कितें उलोवचें म्हणून चिंतून तकली आठोवन नासलो. कित्याक म्हळ्यार हांव साहित्य न्ही. आमी कोंकणीच्या साहित्याक आनी कला साधन केल्ल्यांक आमी मान करता आसतना हांवें कसल्या कलेंत भाग घेवना म्हणलो उडास म्हाका आयलो. हांवें कवनां बरोवंक प्रयत्न केल्लें तें विफल जाल्लें तेंय उडास आसा म्हाका. सगळ्यांक जायना तें. कित्याक म्हळ्यार थोडे फावटी एक गुलोब जावंक पुरो, या चंद्र या सूर्य जावंक पुरो, या दर्यो या ताची लारां या कितेंय जावं दी तें पळयत आसतना म्हाका ती दर्यो, लारां, रूख, गुलोब आसता तशें दिसता. पूण एक साहित्यीक ते पळयलेंच कितें भावना काळजांत अनुमाळून येतात आनी तशें आयिल्ल्या वरवीं तांणी आनीक एक गुंडायक येतात आनी ते एक वर्णन करतात. तें वर्णन सगळ्यांक येना. तें क्रियात्मक रितीन तांणी बरयत आसतना तें बोवा पुरबाचें जावंक पावता. आनी तांणी तें व्यक्त केल्लें आतां अंजलिनान कशें त्या बुकांत बरयलें ती कवनां आसात की ती व्यक्त केली ताच्या काळजाच्या गुंडायत ताणेंच उपयोग केलो तो शब्द वाळून आयकली म्हाका. तकलेंत हांव येना ती. आमी तकलेंत काल एनालायज करता की तें पण हांव एक कवन बरयता म्हणून प्रयत्न केल्यार तें येना, तें जायना, खंय खंय पावता. पूण एका कवीन करतना
ते ताच्या काळजांत ताच्या अंतरंगात ते उमाळून येता म्हणलें तें सत आमी मानून घेजय. आनी तसलें काम आज मान स्विकार केल्ल्या श्री ऑस्टिन डिसोजा प्रभू जावं दी, गौरी मल्ल्या जावं दी, या अंजलीन तुजो बूक आज आमी लोकार्पण केलो. तुमकां तुमचे तावन आमी शिकचे तसले सबार संगती आसात. श्रीमती गौरी मल्ल्याचे विशयी आयकत आसतना हांवें चिंतलें ओह, जिणेच्या गणिता वरवीं तुवें कितें करूंक पावली गे ते सर्व म्हजे खंडीत जावन म्हज्या मुखल्या भाशणांनी हांवें उल्लेख करूंक साध्य आसा. अशेंय साधन करूंक साध्य आसा म्हणलें तुवें म्हाका खंडीत तुमी आमकां दाखोवन दिलां आनी ते म्हाका एक अवकाश मेळटलो म्हूण सांगून हांव पातयेता. दोतोर ऑस्टिन डिसोजा प्रभू, हांव ल्हानपण ऑस्टिनाक पळयलां आनी ऑस्टिन म्हळ्यार ऑस्टिन आनी नाटक खेळून दाखयता. ऑस्टिन असो नाटक कोणी खेळून दिता. ऑस्टिन आसा म्हळ्यार ऑस्टिन असो नाटक तो पळोवंक आमी धांवतल्या राखून रावतल्या. खेळलोच नाटक परत एक फावटी खेळतना तातूंत आनीक आनंद कित्याक म्हळ्यार ते डायलॉग बदलतले, ताचेच डायलॉग एक फावटी कितें म्हाका ताचे नाटकांत भाग घेवंक अवकाश मेळ्ळो. ऑस्टिना सांगता एक्ट करूंक मेळटा म्हणून बारीक कुशल आसलो तरी नर्वस कित्याक म्हळ्यार तो ताचे डायलॉग कशे बदलता म्हाका गुंतना. ते ऑन द स्पॉट ते बदलोन हांवें कितें सांगचें म्हणलें लोव येवन म्हाका सांगून गेल्लो आसा. त्या नाटकाच्या वेदीर अशें आसतना इतले फ्री जावन ते नाटक ताचे तावन वळून आयिल्ले तुमी ते आनी कितें क्षमा अपेक्षिता म्हणलें ताचे विशयी ताणें एक नाटक काडिल्लें आसतना क्षमा अपेक्षिता म्हणलें. आनी अशें सबार त्या जिणेच्या संगतींनी त्या जिणेच्या अनुभवान नवें साहित्य तुमी रचल्लें आसा तेंच भोव वापुरबायाचें. तें एक टॅलंट देवान सगळ्यांक दिवन आसतलें. तुमकां तें दिलां आनी तें दिल्ल्या वरवीं आमी तुमकां मान दाखयला. म्हाका वो तुमकां मान करचें म्हाका मान म्हूण सांगून चिंता. दॅट इज वॉट आय फील. सो हांगा येवन मान स्विकार केल्ल्याक तुमकां श्रीमती गौरी मल्ल्या आनी तशेंच डॉक्टर ऑस्टिन डिसोजा प्रभू थँक्यू व्हेरी काळजांत हांव तुमकां हांव आभार जावन आसा तुमी हांगा मान स्विकार केला. तशेंच अंजलीन पयलो बूक काडलाय आनी बूक पळोवन येवन दीत. कित्याक म्हळ्यार एक पैण तुवें केल्लें पैण तुज्या जिणेन जाल्ली गणितां जावं पुरो तुज्या बापायचें मरण तूं तातूंय खरी एका गणिता वरवीं तुवें इट इज इम्पॉर्टंट तें तकलें न्ही काळजांत आठोवन घेवन तें आटयल्लें कितें आसा कितें एक्सपिरियन्स तें तूं एका हंताक व्हरून पावोवन ते बुकांत तें वळोन येता. तूं आमच्याच शाळेंत हांव शिकलेलें आसा हायस्कुलांत. म्हाका भोवसोर खुशी जाली कित्याक म्हळ्यार ह्या हायस्कुलांत चलया भुरग्यांक अवकाश केल्लो हांवें हेडमास्टर जावन आसतना आनी त्या हायस्कुलांत फर्स्ट प्रॅक्टीस आयिल्ली ताचे उपरांत जावन आयला तेन्ना म्हाकाय खुशी जाली. ओके खंडीत जावन तुवें एक साधन तें मुखार चलोवंक जाय आनी तुजे जावन तुजे बरेच आसले हेरा विद्यार्थ्यांनी हें असलेंच प्रेरण घे जाय म्हणलें म्हजी आशा. तुमकां सर्वांक हांव बरें मागतां. देव बरें करूं. देव बरें करूं फादर. आतां समेस्तांचो उपकार बावडून मुखार येता कोंकणी संघाचे अध्यक्ष श्रीमती रिशल डिसोजा. उपकार बहुत श्रीवास कोंकणी समाजाच्या हर एका कार्यक्रमापैकी एक आनी भोव विशिश्ट रिवाज जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार देव हर एका बऱ्या शब्दसंगी मिसळून भाशेची सबाय दोडती करता. कोंकणी साहित्यान महान साधन केल्ल्यांक आसा केल्ल्या सन्मान कार्याक हजार आशिल्ल्यांक देव बरें करूं म्हणून हांव तुमच्या समकार आसा. आमच्या सांगता आसात मानादीक दोतोर लिओ डिसोजा एसचे अंतरराष्ट्रीय मट्टाचो विज्ञानी. तांणी आमच्या सांगता आसचेंत एक व्हडलें भाग आनी म्हाका तांकां देव बरें करूं म्हणचें भाग अविस्मरणीय. आयच्या दिसाचे सन्मान कार्य चलोवन मेल्ल्या तुमकां आमी आभारी जावन आसा. देव बरें करूं फादर.
आमचे सांगता आसात मानादीक बाब मेल्विन पिंटो एसचे सा एलोशियस विद्यासंस्थेचो रेक्टर. आमच्या हर एका कोंकणी कार्यांक तशेंच कॉलेजीच्या अभिवृद्धीक तांचो पाठिंबो सदांच आसा. आयच्या कार्याक हजर आसून आपलो संदेश दिल्ल्याक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या कॉलेजीचो तांडेली कोंकणी भाशेचो मोगी आनी आमच्या कार्यांक सदांच उत्तेजन दिवन आसचे आमचे प्रांशुपाल मानादीक दोतोर प्रवीण मार्टिस एसचे आमचे संगी आसून तांचो संदेश दिवन आमकां सडीत उत्तेजीत केला. देव बरें करूं फादर. आमचे कोंकणी बोर्ड ऑफ स्टडीजचो चेअरमॅन तशेंच कॉलेजीचे रजिस्ट्रार डॉक्टर ऑल्विन डेसा आज आमचे सांगता हजर आसून उक्तावण जाल्ल्या बुकाची परिचय करून दिल्या. आमच्या हर एका कार्यक्रमाक सुखां नासतना हजर आसून कोंकणीच्या अभिवृद्धीक युवा जणांनी मुखार सरून ते आमकां एक उत्तेजन आनी मार्गदर्शक. सर, तुमकां आमी आभारी जावन आसा. कोंकणी खातीर कळमेत नासतना वावुरचे सबार मानाय आमच्या कार्याक हजर आसात आनी ही आमकां एक उत्तेजनाची संगत. हांगासर जमिल्ल्या सर कोंकणी मोगींक तशेंच सन्मानितांच्या कुटुंबा सांद्यांक आमचे प्रणव. कोंकणी मायेच्या सेवेंत आपलें जिवीत सारच्या बाब ऑस्टीन, मानेस्तीन गौरी माल्या आनी उदेनुचे साडक एंजेलिन आमचो मान स्विकार केल्ल्या तुमकां देव बरें करूं. आयचे कार्य आसा करूंक वावुरल्या मानेस्तीन फ्लोरा कॅस्टेलिनो आनी हेर कोंकणी संघाच्या अध्यक्षांक मानेस्तीन सेव्हरीन आनी दिव्या हांकां आमी आभारी जावन आसा. हाताक हात दिवन वावुरल्या संघाच्या कार्यदर्शींक जॉयल, स्टीवन, जिया आनी ओलिंका तशेंच सर व्हॉलंटियर्सांक देव बरें करूं. कार्यनिर्वाहन केल्ल्या राहुल आनी हांगा जमिल्ल्या सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. देव बरें करूं. आता वेदिरसच्या सैर्यांनी मुख्य पुरस्कार स्वीकार करून विनंती करता. आता कार्याच्या अखेरेक ख्यात फिल्म निर्देशक श्री संदीप मलानी तावन तुमचे मुखार एक हिंदी मनोरंजनात्मक फिल्म प्रदर्शन आसतलें.